शिवो जिवित तुका विरोधिता Papa putra katria Undun moy masasa Papa putra katria Undun moy masasa सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां किरीत भाशेन आज आमी ह्या मिसाचे भेटेन मागतांव समुदाय जिना पेंटा आनी फोंडवे ह्या आमच्या सगळ्या बाबा भयणां खातीर आमी किरीत भाशेन मागतांव. तशेंच आज जल्माचो दीस पयलो जल्माचो दीस सावाना गोन्साल्वीस हे धाकटुलें भुरगें आपले पयले जल्माचो दीस मनयता. तशेंच लिओनेल फेर्नांडीस आपल्या जल्माचो दीस आज किरीत भाशेन समोर उमता. ह्या आमच्या दोगांय भुरग्यां खातीर आमी किरीत भाशेन दोगांय आमच्या बाबा भयणां खातीर किरीत भाशेन मागुया. देवान तांचे आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो म्हूण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक देव आपयता. वेगवेगळे तोरेन वेगवेगळे सुवातेर वेगवेगळे मनशां वरवीं आनी आयचो सेवादोर आमकां हो देवाचो उलो वळखून जिवितान ह्या उल्याक पालो दिवंक आपयता. हे आपोवणें तोर आमी पाळटोल्यांव जाल्यार आमकां आमचे सदांचे समाधानी जिवीत सोडून नवें मन आपणावंक गरज. देवाच्या ह्या उल्याक सोबता तसलें जिवीत जियेवंक आमकां दर एकल्याक ह्या मिसाच्या भेटेंत कृपा आनी बोल मागुया. मोगार बाबा भयणीनो, आमचे समाधानी जिवीत आमी म्हणटाव. समाधानी जिवीत म्हणजे कम्फर्ट झोन. जायते फावटी आमी जियेताव तें जिवीत आमी बरे खुशालकायेन आनी जायते फावटी आमकां दिसता ते भाशेन आमी जियेताव. समाधानी जिवीत जियेता आसतना जायते फावटी आमकां देव आमच्या ह्या जिवितांतले जागयता. आमकां देव ह्या जिवितांतले जायते फावटी उठयता. आमकां ह्या जिवितांत देव जायते फावटी ह्या जिवितांत बदलूंक आमकां आपोवणें दिता. तर आज किरीत भाशेन हें समाधानी जिवीत आमी सोडून दिवंक आनी किरीत भाशेन जेजू म्हणटा येयात आनी पळयात. आमी ताका उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत अणभवूंक ताका दुसऱ्यांक दिवंक वावरूंक ह्या मिसांत आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोळ मागून घेतना आमी जायते फावटी चुकल्याव. आमच्याच कम्फर्ट झोनांतले समाधानी जिवितांतले भायर सरूंक आमी विसरल्याव. आमकांच आमी नाका म्हणूंक आमकांच त्या जेजूक अणभवूंक आमी जायते फावटी फाटीं सरल्याव. असले आनी दुसऱ्या चुकीचे वेळार बोगसणे मागून देवान एकामेका लागीं आमी हे वेळार बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच वार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Somia kakutko Krista kakutko Somia kakutko देवाची तूस देवाची मोहिमा ह्या वेळार आमी गावया.
moima deva kusorgi ani shanti tacha ista sonsari moima deva kusorgi moima deva Sorvespora deva sorgicharaya deva kusorgi moima deva Sorpodveda deva baba moima deva kusorgi moima Ami tuka namaskar kota Ami tuka dinvasta तुझ्या वैभवापासो आम्ही तुका वाकांत सोम्या जेसू ख्रिस्तानी बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवा देवाची शेळये 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 तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत को तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती kusorgi moima deva देवा बापाचे मोहिमे moima deva kusorgi moima deva Gesù Cristo eklos supovin moima deva kusorgi moima deva eklos to ishmor eklos supor ishmor moima deva kusorgi moima deva Amen 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 Ratuya Surpudvidara sasnacha deva Surgani संसार तू चोलोयताय तुझे पूजेची प्रार्थना दोयेन ऐकून घे आणि आमच्या काळात तुझी शांती आमकां फावो कोर या आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवू चोलोयता सासनाच्या हा सासना सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप देवाची आगपेट दवरलोली ती सर्वेस्पराच्या पवित्र स्नानान सॅम्युएल निकळून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो सामुएल सामुएल ताणें जाप दिली ओ पडे आसा आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हणलें ओ पडे आसा कित्याक पूण तुवें म्हाका आपयलाय एलीन म्हणलें हांवें तुका आपोवंक ना वचून न्हीद तो वचून न्हिदलो आनी एक पावट सर्वेस्परान म्हणलें सामुएल सामुएल तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें ओ पडे आसा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय पूण एलीन पोर्तिपाल केलो म्हज्या पुता हांवें तुका आपोवंक ना चल न्हिदोंक वच सामुएल सर्वेस्पराक आजून वळखो नासलो कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कोळीत
करूंक नासले. तिसरे फावट सर्वेस्पोरान सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण म्हाका आपयलाय? सर्वेस्पोर भुरग्यांक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें, चल न्हिदूंक वच, आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलोय सर्वेस्पोरा, तुजो सेवक आयकोता. म्हणटूच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पोर येवन ताचे सोरशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलोय सर्वेस्पोरा, तुजो सेवक आयकोता. सामुएल वाडोवन वेताना सर्वेस्पोर ताचे सोबे आसलो आनी सर्वेस्पोर उलयतालो तितलींय उतरां तो सोकला पडोवंक दिनासलो. देवाचें उतर हे. आयकलोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, बापा हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. सगळीं म्हणुया, बापा हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. आशेवन आशेवन सर्वेस्पोराची वाट पळयतलो. ताणें म्हजें ओडव घालो, म्हज्या उलोक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालें, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, बापा हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाल्यो, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. जबाब, बापा हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगट केलें. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणूयस सर्वेस्पोरा. जबाब, बापा हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. भाग्यवंत पावलोन कोरिंथकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, मनशाची कूड पोजोळपणाक न्हय, पूण सोम्याक, आनी सोमी कुडीक. देवान सोम्याक पुनर्जिवंत केलो, तसोच तो आपले पोदवेन आमकांय पुनर्जिवंत करतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नकलोत. सोम्या कोडें एकवडटा तो ताचे कोडें एकूच आत्मो जाता. पोजोळपणांतली कडसोरात मनीस करता ती हेर सगळीं पातकां कुडी भायलीं, पूण पोजोळपण करता तो आपलेच कुडीचेर आड पातोक करता. तुमची कूड देवाक करचो तुमी घेतिल्ल्या आनी तुमचें सोवें तिकाण करून जियेतोल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नकलोत. तुमी तुमचींच न्हय, व्हड किंमत दिवन ताणें तुमकां विकतीं घेतल्यांत. म्हणटूच तुमचे कुडींत देवाक महिमा दियात. देवाचें उतर हें. उद्गार. आमकां मिसियास म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा. कृपा आनी सोत ताचे वरवीं आयल्यांत. Sorvespo तुमची सोवे आसू.
जुवावा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगा शिसा सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हळें, ओ पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वडोवन आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हळें, तुमकां कितें जाय? तांणी ताका जबाब दिलो, राबाय म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हळें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात तांणी देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलोली. जुवांवाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या बाबा सिमांवाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हळें, आमकां मेसियस म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें सिमांवाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हळें, तूं सिमांव जुवांवाचो पूत, तुका नांव घालचें आसा केफास म्हणजे खडो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज साद्या काळाचो दुसरो आयतार आनी आज आमी किरीत भाशेन जेजू येयात आनी पळयात हाचे वयर आमी नियाळ करता. आफ्रिकाच्या देशांत एक मिशनार आसलो आनी हो मिशनार सोदना एका ट्रायबल मनशाक रेवेचेर न्हिदता तो पळयतालो. ह्या मनशाक पळोवन तो अजाप जातालो. आपले भितर तो चिंतालो, कितें करता काय हो सदांच हे रेवेचेर न्हिदून. नदी आसली म्हणटच नदीचे देगेर तो ते रेवेचेर न्हिदतालो. एका दिसाक त्या मनशाची वचून ह्या मिशनारान विचारलें, तूं कित्याक हांगा न्हिदताय? आनी त्या ट्रायबल मनशान अशें म्हणलें, हांव हांगासर ह्या रेवेचेर न्हिदून हे दोतोरेक हांव अणभवूंक सोदतां. ह्या अरोणे रोडटा आनी म्हाका किरीत भाशेन एक बाग जावंक आसा. आय वॉन्ट टू बिकम अ गार्डन. ही बाग जाल्या उपरांत म्हाका हो अणभव घेवंक गरज. म्हाका कशें दिसतलें, कितें ह्या सुवातेर जातलें, कितें ह्या सुवातांनी येतलें, ताचो अणभव घेवंक हांव दिसपोटी हे रेवेचेर न्हिदतां आनी चिंता. वय बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक देवाचो अणभव घेवंक आनी आमचे मदें बदलो पाडूंक तांक आसा. वी हॅव दी एनर्जी टू चेंज आवर सेल्स. ही तांक आमकां आमचें समाधानी जिवीत, कम्फर्ट लेवल सोडून दिवंक आपयता आनी देवाचो अणभव घेवंक आमकां किरीत भाशेन ती स्फूर्ती आनी ह्या संवसारान आव्हान दिता. आज आमी पयल्या वाचपांत आयकता. पयलें वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. देव सामुएलाक आपयता. सामुएल आर्क पेट आनी देवाचे जे पवित्र जागो आसलो थंय न्हिदता. देव ताका उलो मारता. सामुएलाक दिसता किरीत भाशेन आपल्याक एली आपयता, आपल्याचो गुरू आपयता. म्हणटच तो गुरूशी 2 पावटी वेता आनी म्हणटा, कित्याक म्हूण तूं म्हाका आपयताय? आनी एली समजना कित्याक हो परतो परतो रातचो उठून आपल्याशी येता. म्हणटकूच तो ताका म्हणटा, दुसरे फावटी तुका तो आवाज आयकूंक आयलो जाल्यार तूं अशें म्हूण, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय. आनी बाबा भयणीनो, उलय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. ही उतरां तीर
मोतीन रिगोवन सामुएल न्हिदूंक वेता आनी सर्वेस्पोर परतून ताका म्हणटा सामुएल सामुएल. आनी ते वेळार उठून उलय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता ही उतरां सामुएल म्हणटा आनी देव ताका किरीत भाशेन आपूण आपयता म्हूण ताका गोमता. पयलो तो आपल्या समाधानी जिवितान जियेतालो, आपल्या गुरूशी आसलो म्हणटच ताका दिसतालें आपल्या गुरू आपयता. पूण उपरांत ताका देव आपयता म्हूण कळटा आनी देव सांगता त्यो वस्तू. आपूण एक भुरगो, आपूण कितें उलयतलो, आपल्यान कितें करचें हें सगलें देव ताका ताच्या तोंडान घालतलो आनी कितें उलोवचें आसा ती ताका सगली शक्ती दितलो म्हूण देव ताका भासायता. आयचें दुसरें वाचप आमी बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटींतलें वाचप घेतलां. कोरिंताक 2 बोंदरां आसलीं. बोंदरां म्हणजे पोर्ट्स. आमी जाणा आमच्या वास्कोंत एमपीटी आसा, पोर्ट टावन आमी म्हणटा. ते भाशेन कोरिंताक 2 बोंदरां आसलीं. म्हणटच थंय वेपार धंदो चलतालो. वेपार धंदो चलता आसतना थंय शिंडुलकेचोय धंदो चलतालो, प्रॉस्टिट्यूशन आमी म्हणटा. म्हणटकूच लोक वेपार धंदो करतालो खरो, पूण किरीत भाशेन आपले पातकी जिवितूय जियेतालो. आनी हाका लागून बागेवन पावलू आयच्या हे चिटीन किरीत भाशेन लोकांक विनोती करता आनी प्रार्थून मागता. तो म्हणटा मनशाची कूड पोरजोडपणाक न्हय, पूण सोम्याक आनी सोमी कुडीक. म्हणजे आमकां देवान ही आमची कूड एक मंदीर कशें दिलां. म्हणटकूच आमी पोरजोडपणांतलीं खोड सोरात. तुमी जे किरीत भाशेन समाधानी जिवीत जियेतात, तुमचो कम्फर्ट झोन ह्या कोरिंताक तुमी जियेतात, तातूंतलीं भायर सोरात आनी परतून देवाशी तुमी येयात. आयचे शुभ वर्तमानान बाबा भयणीनो आमी बागेवन जुआं बातिस्ताचे 2 शीस जेजूशी येतात आनी बागेवन जुआं बातिस्त तांकां धाडटा, वचात आनी पळयात, ओ पळयात देवाचो मेंढरो, ताची उतरां तुमी आयकात अशें तांकां म्हणून तो जेजूशी धाडटा. आनी जेजूशी येवन बाबा भयणीनो ते पळयतात, राबाय म्हणटात, आमी कितें करचें? आनी जेजू म्हणटा तुमकां कितें जाय? आनी ते म्हणटात, राबाय आमकां तुजेशी येवंक जाय. आनी जेजू तांकां म्हणटा येयात आनी पळयात. आनी बाबा भयणीनो ते वेतात आनी जेजूशी रावतात, सांज सारतात, रातभर रावतात, ताचेशी रावतात. 4 वाजता वाजलेलीं जेन्ना ते जेजूक भेटतात तेन्ना. म्हणटकूच जेजू रावता थंय ते वेतात, ताजेशी रावतात. आनी दुसऱ्या सकाळीं एक शीस उठून दावी आपल्या भावाशी वेता आनी ताका सांगता, हांवें मेसियेसाक अणभवला, हांवें ताका पळयला, यो आनी पळय. साका आमी इतलो तेंप रावतालीं, तो म्हाका भेटला. आंद्रे बागेवंत आंद्रे जेजूक पयले सुवाते ताशीशी रावता, ताका अणभवता, वेता आनी आपल्या भावाक सांगता. कोण ताचो भाव? सिमांव पेद्रू. म्हणटकूच सिमांवाक तो सांगता आनी सिमांव आपलो वाव सोडून जेजूशी येता आनी ताका पळोवन जेजू म्हणटा, आज तान तुजें नांव सिमांव न्हू, तुका केफास म्हणजे पेद्रू म्हणटले, कित्याक तूं खोडप जातले पवित्र सभेचो. मोगाड बाबा भयणीनो, ह्या वर्साक आमी किरीत भाशेन आमचो गूढीक विशय घेतला, तो जावन आसा तुमी म्हजे गोवाय. आमी सगलीं क्रिस्तांवां, आमी जाणा आमी सगलीं ह्या संवसारांत जियेता, आमी बावतिस्म घेतलेलीं मनशां. म्हणटच आमकां 3 कार्य आसात, प्रवादीक, गवडीक आनी रायपणाचें कार्य आमकां आसा. म्हणटच ही कार्य आमी कशें सारता, कशें जियेता, कशें आमी सोम्यासोशी आमचें जिवीत, समाधानी जिवीत आमी सोडून दिता, तें आज आमकां विचार करुया. पयले सुवातेर बाबा भयणीनो, आज आमी ह्या संवसारांत जियेतना देव आमकां सामुएला भाशेन सगल्यांक आपयता. घडीक आमी हो देवाचो ताळो आमी कानार घेना. आमी ह्या संवसारी जिवितान उत्सवबोडायन जियेता, ह्या संवसारी वस्तूक आमी लोभता, ह्या संवसारी जिवितान सगली चडवड चलता तेन्ना
आमचें जिवीत आमी तातूंत घालता देवाचो उलो देवाचो ताळो आयकूंक आमकां वेळ ना कोण एक तरणाटो म्हाका म्हणटालो म्हाका एक सुरे सुवातेर वचूंक एकलोच रावंक जाव म्हाका गुडेक कोण नाका म्हाका गुडेक बरे भाशेन एकसूरपणान जिवंक शांती म्हज्या काळजान जाय कित्याक म्हाका देवाक अणभवूंक गरज जेन्ना बाबा भयणीनो हांव शांतीन आसतां म्हज्याच मनांत जेन्ना हांव बरें मेडिटेशन करतां हांव एकसुरे सुवातेर एकांताय करतां तेन्ना हांव त्या देवाक अणभवूंक पावतां आमच्याच घोराब्यांत आमी तर एक वायट देख आमच्या भुरग्यांक जाली जाल्यार बाबा भयणीनो आमी म्हणूंक जायना आमी खरें जिवीत जियेता आमी आमच्या शेजार सामाऱ्यांक आमी तर एक वायट देख जाल्यार आमी बाबा भयणीनो जेजूचे गवाय जावंक पावना म्हणटकूच गरज आमी आमचें जिवीत बदलूंक देव आमकां आपयता आमच्या कम्फर्ट झोनांतले भायर सरूंक आमचें समाधानी जिवीत आमचें सगळें आसा आमकां सगळे कम्फर्ट आसात आमकां एक बरें घर आसा आमचे लागीं दुडू आसात आमचे लागीं हे दोन दौलत आसा गोंयत आमचे लागीं बरो कुटुंब आसा पूण देव आपयता जाल्यार बाबा भयणीनो ह्या आपोवण्याक कान दिवंक गरज गुळे म्हाका एक लग्नीक बेसाक देव आपयता गुळे म्हाका एक मोठवाशी जिवीत जिवंक देव आपयता गुळे म्हाका एक आंकवारपणाचें जिवीत जिवंक देव आपयता गुळे म्हाका एक पाद्री वो माद्री जावंक देव आपयता हे देवाच्या उल्याक हांव खरें वेळ काडून म्हजो त्या देवाचो ताळो आयकूंक खरेंच हांव वेळ सारता जाल्यार म्हाका एक विचार करुया सामुएलान बाबा भयणीनो घुस्पलोल्या मनान आपल्या गुरुजीक वचून विचारलें आनी गुरुजीन तें ओळखल्या उपरांत ताका म्हणलें उलय सर्वेस्परा तुजो चाकर आयकता ही उतरां मोड आनी देवाक ताणें म्हणलें तेन्ना सामुएल हो देवाचो प्रवादी जावंक पावलो आमच्या जिवितांत गुडी देव आमकां आपयता हे देवाच्या उल्याक आमी तरेकवार जिन्सां वस्तूंनी गोडण्यांनी जायते फावटी देव उलयता तेन्ना ताच्या उल्याक आमी कान दिवया दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो आज आमकां बागेवन पावलो कुरीतकारांक चीट बरोवन सांगता आमी सोम्याक आनी सोमी जावन आसा आमचे कुडीक म्हणटकूच आमी बावतिस्मा वरवीं ही आमची कूड पवित्र कशी सांबाळूंक आमी ती दवरूंक गरज म्हणचून आमी आमची कूड पडजोडपणाक दिवंक न्हय पूण पवित्र मंदीर कशें ती सांबाळूंक आमी गरज जायते फावटी आमी बाबा भयणीनो वस्तू करता पातकी जिवीत जियेता जावं घडयेक आमी पोजोडपण पळयता आज आमचे लागीं मोबायल आसा म्हणटच जायती पोजडी चलचित्रां आमकां दिसतात पोजड्यो वस्तू आमचे नदरे मुखार येतात पोजड्यो वस्तू आमी करता पोजड्यो वस्तूंनी आमी जियेता बाबा भयणीनो शिंदुलकेचो हो पोरजा जेन्ना जियेताली बागेवन पावलून तांकां शिडकायली आपल्या कम्फर्ट झोनांतली भायर सरूंक तांकां मागले आज त्यो तुका आनी म्हाका हे पातकी जिवितांतली भायर सरूंक उलो मारता आमकां एक व्हडली चॅलेंज एक व्हडलें आव्हान हें पातकी जिवीत आमी सोडूंक कित्याक ही आमची कूड सोम्या खातीर आसा आनी सोमी आमचे कुडीक किरीत भाशेन अर्पण करूंक तो आवडटा कितले फावटी गुडेक आमी खोलायेन आमची पवित्रताय सांबाळटा ते आमकां विचार करुया तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो आंद्रे जेजूशी आयलो जेजूशी रावलो एका गुरुजीशी तूं अणभव घेतलो जाल्यार बाबा भयणीनो पयले सुवातेर त्या गुरुजीशी रावंक गरजेचें जायते फावटी तुमी ह्या फिरगोजेन जियेतात कितली तुमी म्हाका वो आमच्या पादविगाराक वळखतात तें हांव नको गुडीक दुसऱ्यांचें आयकून तुमी वळखतात तुमी आपूण येवन किरीत भाशेन बरे भाशेन उलोवन अणभवूंक सोदतात जाल्यार हांव नको उलयात अणभव घेयात पयले सुवातेर हांव म्हणिना आमचे सोबे रावात पूण जेजूशी आंद्रे वचून रावलो म्हणटूच गरज आमी गुरुजीक वळखूंक सोदता जाल्यार आमी ताचेशी राव आमी जेजूशी वेळ सारता तेन्नाच बाबा भयणीनो आमी जेजूक अणभवूंक पावतले आमी जायत्यो संदी आमकां मेळटा मिसाची भेट एक आमकां संदी
दुसरे सुवातेर पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूक भेट करूंक आमकां एक संदी, देवाचें उतर वाचून ताचें नियाळूंक आमकां संदी, एकांताय आमी म्हणटा रिट्रीट जाता तेन्ना वचून थंय गुप्ती वेळ साडूंक आमकां संदी, आमकां दुसरे जेन्ना सोयेक दितात तांचे बरोबर वचून बरें उतर देवाचें आयकूंक आमकां एक संदी. बाबा भयणीनो, हे जेजूक आमी अणभवुया. ह्या जेजूक अणभवल्या उपरांत दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया. आंद्रे वचून आपल्या भावाक सांगलें सिमावाक, हांवें मेसियसाक पळयला, हांवें ताचेशी हांव रावलां, ताका हांवें अणभवला. म्हणटकूच यो आनी पळय. आनी दावी आपलो वाव सोडून सिमाव पेद्रू ताचे फाटल्यान वता. ह्या सोम्याक तो भेट्टा. म्हणटकूच जेजूशी हाडूंक गरज आमी सोम्याक अणभवूंक. आमी जेन्ना सोम्याक अणभवता तेन्ना आमचें पातकी जिवीत आमी सोडूंक पावतले. आमी जेन्ना सोम्याक आमचो माज करतले तेन्ना आमचें समाधानी जिवीत आमी बाबा भयणीनो सोडूंक आमकां एक आव्हान जातलें. आमकां सगल्यांक तांक आसा, आमकां सगल्यांक देवाची कृपा आसा, आमकां सगल्यांक देवान आपले सारकी रचल्या, आमची कूड देवान आपले सारकी केल्या. एक मंदीर कशें तें आमकां भेटूंक तो मागता. आज आमी ह्या देवाक पळयता, आज आमी ह्या देवाक चाकूंक सोदता, आज आमी ह्या देवाक आमच्या जिविताच्या दिसपट्ट्या वस्तूंनी आमी बाबा भयणीनो ताका अणभवूंक गरज. याद आनी पळयात अशें जेजू म्हणटा. हे जेजूक आमी अणभवतले जाल्यार पयले सुवातेर आमी ताचे गोबाय ह्या संवसारांत जावंक गरज. ह्या वर्साचो विशय आमी घेतला, तुमी म्हजे गोवाय. आमी बाबा भयणीनो जेजूचे गोबाय जावंक वावरुया. चालते वस्तू आमच्या जिवितांत एक दुसऱ्यांक बरें उतर दिवं, दुसऱ्यांक बरी देख जावं, दुसऱ्यांक बाबा भयणीनो भावपण दाखोवं, दुसऱ्याचो मोग आमी करूं, दुसऱ्या सवें जे कोण भायर आयल्यात तांकां परतून देवा सोशी हाडूं. बाबा भयणीनो, आमीच आमचें जिवीत बदलूंक एक सुरे सुवातेर वचून एक एकांताय आमी करूं, आमचें पातकी जिवीत सोडून दिवं. अशें आमी करता तेन्ना देव आमकां उदीक देण्यांनी भरतलो, देव आमकां कृपा दितलो आनी उदीक दुसऱ्यांक हें देवाचें राज विस्तारूंक आमी पावतले. जशें आंद्रेन केलें, जशें सामुएलान केलें, जशें बाग्यून पावलून केलें, तशें आमकांय करूंक ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमची बाबार्थाची उच्चारणी सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवा, सूर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार असणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी समावलो, आंकवार मरेतान सोलमलो, पोस पिलाता काल ताणें खूस सुसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जाला, स्वर्गात चडलो, सूर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान शिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सुबीक, भोगतांचो एकतार, पातकेची भोगसुणी, कुडीचे जिवन पोवन सासणाचें जिवीत. आमीन. बाबा भयणीनो, ह्या वेळार आमची थोडी मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी बापाचें आपोवण्याक पालो दिवन देखीचें जिवीत जिवंक जेजूची कृपा आनी बोल तांकां मागुया. आमच्या सहकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवंक, निती आनी शांती खातीर वावरूंक आनी अदूक करून ह्या महामारी पिडेक समोयार लोकांक फावो त्यो सवल्यो दिवंक सेवेचें मोन तांकां मागुया. दोयार बापा,
आमच्या सोपुल्ल्या भुरग्यांनी आपले वडिलां सवें देवाचो उपकार पळोवन तीं जीं कितें सांगता तें आयकून घेवंक तांकां जेजूची कृपा मागुया. दोयार बाबा, दोयार बाबा, आमचे मागणी आयकून घे बाबा. आमची तरणाटीं आयज काल जायते फॅशन आनी स्टायल्स आपणायतात. अशें करतना तांची आपल्या कुडीचें नितळपण सांबाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयार बाबा, दोयार बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमची भावा भयणां हे कोविड-19 नव्या रोगाक लागून कोश्ट सोंसतात. जायतीं जाणां मरून गेल्यांत. तांच्या आत्म्याक सासणाची शांती मागता आनी हे पिडेंत आसलेल्याक बेगीनूच पेकवणी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बाबा, दोयार बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापा मुखार दवरुया. भूसुर्गींच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यान आमी उदीक आनी उदीक तुका अणभवूंक आनी आमचें जिवीत तुका भेटूंक आमकां ह्या मागण्यांतल्यान कृपा मागतना ही आमची मागणी स्विकार करून आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देव बापाक मानता तसले सामून मागात. तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनाक सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समोरोम करता तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची कारजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सोर काडी आनी सोर तां जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो इतले कोनवाळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सुरवंडार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानताले तेंच आमचें सवें तुका मानूंक पातोक मात सोडूंक हेर सोगल्यांक आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेचें देणें ओगडायलें. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान सोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भोक्तां बरोबर संतोसान
आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक विचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. ही मोशी कूड हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू जीवन जाला, जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पुरजुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मदतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं त्याची सुसांगाता त्याची सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सासनाच्या सासना. येयात आनी पळयात ही जेजूची उतरां आमकां दिसपोटी बाबा भयणीनो जेजूक अणभवूंक आपयता. दिसपोटी आमचें पातकी जिवीत सोडूंक आमकां आव्हान करता. दिसपोटी आमचें समाधानी जिवीत सोडून दिवंक जेजूचे जिवितान आमी मिसोड जावंक आमकां उलो मारता. तो जेजून शिकयलेले मागणे आमी म्हणटाना हीच कृपा आमकां सगल्यांक हात जोडून बरोबर सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेक तावन तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजदूत चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढले आमची कशी प्रभू. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढले आमची प्रभू. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती. ही देवाची शिरी हो असतो जेजू आमकां दिसपोटी आपल्याक अणभवूंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. आत्मीक कुम्याव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मारता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शोगना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता आनी आखीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सुर्गीच्या उंड्यान दादोशी केल्याय. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. कोडवणी एक आसा, पल्स पोलियो इम्युनायझेशन आज जावपाचें आसा तें रद्द केलां आनी किरीत भाशेन तें जावचें ना. फुडल्यान मुखार केन्ना जातलें तें तुमकां कळयतलें म्हूण तांणी कळोवणी दिल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताक तुमच्या जिवितान अणभवूंक ताचेच शांतीन तुमकां धाडटा.